गोंय विधानसभेचे 3 दिसांचे अधिवेशन 31 ऑगस्टासावन सुरू जातले आणि 2 सप्टेंबराक सोंपतले अशी माहिती राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिली। मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर विरोधकांनी 3 दिसांच्या अधिवेशनाचेर टिका करून सरकाराक धारेर धरले। सरकार आमकां भितात म्हणून आनी सरकार केन्ना पळयतो लांब सेशन केलें जाल्यार तांकां आमी फ्लॅट करून सोडलो आमी म्हणलो काबार केलो तांकां। आतां तांकां नाका एक्सपोजर जातलें म्हण सगळे तेंगे स्कॅन्डल हो आमचो लास्ट चान्स आशिल्लो स्कॅन्डल काडपाक तांकां धाडवपाक तांकां आनी दाखोवपाक लोकांक कितको चोरी करतात ते। आतां 3 दिसाचो सेशन जाल्यार सगळे डिपार्टमेंट कितले डिपार्टमेंट तूं पळय सीएमाचे पोर्टफोलियो 2 दिसां करून बजेट डिमांड करून 44 कितें आशिल्ले आमकां कितलो टायम मेळ्ळो उलोवपाक आनी हे सगळे आमचे क्वेश्चनार सगळे 0 वर सगळे जायन मागीर आमकां कितें उलोवपाक मेळटले ते टायम मेळचना। सरकार सगळी मांडणी काडली असेंब्ली अजन करपाक असेंब्ली कटेल करपाक आनी धांवपाक देखून हे लॉस दीस इज नॉट डेमोक्रेटीक दीस इज ओन्ली एक टेक्निकॅलिटी करपाक 6 म्हयन्यान ती असेंब्ली आपयली म्हणून कित्याक मार्चान जाल्ली प्लस 6 सप्टेंबर 6 म्हयने जाता तर टेक्निकल करपाक 6 म्हयने केले म्हूण दाखोवपाक सेशन पूण फरें इट इज नॉट रिली अ सेशन अकॉर्डिंग टू मी इट इज गोइंग टू बी अ मॉकरी आनी थिंगाय पळय तूं जात तेन्ना आमगेले टायम कट कोतले उलोवपाक दिसनात आनी हे प्रश्न अलाव करनात। सो दीस इज गोइंग टू बी अ सॅड स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज टायम तुमी जाणात केन्ना काँग्रेस पक्ष आशिल्लो तेन्ना इवन वेन BJP वॉज इन ऑपोजिशन प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना कितले दिसाचें सेशन बोल्डली घेतालो आनी इज टू फेस द ऑपोजिशन। एवरी चीफ मिनिस्टर ऑफ द काँग्रेस इज टू फेस द ऑपोजिशन। नो वन गॉट स्कॅर्ड नॉट लायक दीस कावर्ड्स